नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. भलायकी खात्यांतले 36 पोस्टांक नोकर भरती. जीएमसीतले 13 पोस्ट भरूंक कॅबिनेटाचो पावटो. गोवा हेरिटेज पॉलिसीक मान्यताय. पावसाळी अधिवेशन 22 जुलया सावन. चुकता जाल्यार एक्शन घेयात. इन्सल्ट नाका. दोतोर वशिल्याचे सर्वंट न्ही. दोतोर मधू म्हणटा माफीचो प्रस्न सुटूना. मंत्री मागिना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान मागून घेवची. टिंटेड ग्लासाच्या मोटारींतल्यान बिझनेसमॅन संदीप चौधरीचें अपहरण. अनवळख्या आड कागाळ. प्रकार सीसीटीव्हीत कॅप्चर. सोद चल्ला. मोटार खंय बेळगांव ट्रॅक. कळंगुटे बर्थडे पार्टीक गेल्ले कडेन दोगा अल्पवयीन चलयांचेर बलात्कार म्हणून केस. 3 चलयो 3 दीस मिसिंग. उपरांत सापडली. दोगा आरोपींक अटक. प्रकार एक्सपोज. कळंगुटे नायकवाड्यार केजीएन बिर्याणीवाला रेस्टॉरंटांत कामगाराक बडयलो. जेवणाच्या बिलावेल्यान मार बडय. प्रकार सीसीटीव्हीत कॅप्चर. दोगांकय उखल्ले. ब्रेस्तारा पावसाचो रेड अलर्ट. शुक्रारा ऑरेंज. शेनवारा सावन 5 दीस येलो. गोंय वेधशाळेचो अदमास. वारो जगला. गडगड मारून खंय पावस. सरकार टॅक्सीवाल्यांच्या आड ना. टॅक्सीवाल्यांनी स्वताचो ॲप हाडचो. माविन म्हणटा हें फक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. हरकती सुचोवण्याची मुजत सोंपतकीच पळोवया. भलायकी खात्यांतले 36 पोस्ट भरूंक मंत्रिमंडळ बसकेंत पावटो. जीएमसींत पॅथॉलॉजिस्ट, पिडियाट्रीक, ENT धरून 13 पोस्ट. भलायकी खात्याचे 23 पोस्ट. तेवटेन गोवा हेरिटेज पॉलिसीकय पावटो. एग्रिगेटराचो इश्यू टॅक्सीवाल्यांक घेवन निस्तारता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. जीएमसीच्या कॅज्युलिटीत भलायकी मंत्री आनी सीएमओ दोतोर रुद्रेशा मदीं जाल्ल्या बोवाळा उपरांत जीएमसीत गर्दी पडटा, ताण येता, सारकी सर्व्हीस मेळना म्हूण बरोच बोवाळ जालो. मजगतीं आज भलायकी खात्याची वट्ट 36 पदां भरपाक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिली. जीएमसीत पॅथिओलॉजिस्ट, पिडियाट्रीक, ENT धरून 13 पोस्ट जाल्यार भलायकी खात्याचे 23 पोस्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ 3 स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट, परत 1 पोस्ट फॉर द डिपार्टमेंट इन द ENT, 2 पोस्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पिडियाट्रिक आणि 2 पोस्ट ऑफ द ऑडिओलॉजी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द पिडियाट्रिक्स इन GMC. हांकां पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले. 5 पोस्ट ऑफ द एनेस्थेटिक असिस्टंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ द एनेस्थेलॉजी इन द गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल बांबोळे हाच्या खातीर सँक्शन दिली. 19 वॅकंट पोस्ट ऑफ द मेडिकल ऑफिसर अँड 4 ENT सर्जन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस इनिशियली पिरियड ऑफ द 1 year अँड टील द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑन द रेग्युलर बेसिसचेर हे तांकां आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला. मजगती गोवा हेरिटेज पॉलिसी 2025 मान्यताय. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुरा एक दीस एक्सप्लेन करतले, पण त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासान घेवन खंय टॅक्सीचो विशय सोडयता मुख्यमंत्री उलयलो. टॅक्सीचो विशय हांव जाता तितके बेगीन सोडयता, कांय चिंता करूं नाका. सगळ्यांक एकूच गजाल आसा, सगळ्यांक विश्वासात घेवन टॅक्सीचो विशय सोडयता. 22 जुलया सावन पावसाळी अधिवेशन सुरू जावये. Summoning of the assembly, okay, from 22 जुलै. चिंबला जावपी युनिटी मॉलाचे कॉन्ट्रॅक्ट कॉम्प्ट कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या एजन्सीक 161 कोटींक फावो जाला. बुधवारा कॅबिनेटात ताका मान्यताय दिल्या. मजगती मिलिंद इटलीक जावपी नमस्ते इंडिया कार्यावळीक ट्रॉय कॉस्टा फॅशन शो मेन्सवेअर कलेक्शनाचोय शो करपाचे आसात. तातूंत गोंयचे ब्रँडिंग करपाक मागिल्ल्या 1 कोटीच्या प्रस्तावाक कॅबिनेटात मान्यताय दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दोतोरांच्या अपमानाचें प्रकरण मिटिल्लें ना.
मंत्र्यान माफी मागपाचें प्रकरण मुख्यमंत्र्याच्या दरबारांत पावयलां. दोतोर मधू म्हणटा दोतोर वशिल्याचेर जॉब घेवन सेवा करिनात. मंत्र्याचे सर्वंट न्ही. दोतोर रुद्रेशाचो पोस्ट डेप्युटी कलेक्टर पावंड्यावेलो. पुलीस कंप्लेन केल्यार चडार पडटलें. चुकता जाल्यार एक्शन घेयात. इन्सुल्तार करून घेवचें ना. भलायकी मंत्र्यान जीएमसीत वचून चीफ मेडिकल ऑफिसराक वडीर काडलो. अशे तरेचो अपमान सोंसचें ना. आंदोलन फाटी घेतला, मात माफी मागपाचें प्रकरण मिटिल्लें ना. सिनियर दोतोर मधू घोडकिरेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सो आतां जे डिमांड पास जाले डॉक्टर एजिटेशन सोंपलें, पण तुमी म्हणटा हो डिमांड जो आहा ना, इट इज इन द डोर इन द कोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हांवें थंय सीएमाक एक्सप्लेन केलां. ते इंडिविज्युअल न्ही, तो तुमच्या सिस्टमीचे जे ऑफिसरान जालो तो सिस्टमीचो पार्ट. खरें तिणी ताजेर हेजे फुडें कितें येवं जायना, तांणी डिसायड करूं जाय एज अ गव्हर्मेंट. हांव सांगता रुद्रेश कुट्टीकराचो अपमान न्ही म्हणून. इट इज सीएमओ, कॅज्युअलिटी मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्युशनल पर्सन. थंय वचोन तेणी वचोन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसाची इन्सल्ट केलो. आमी रिटर्न ओपनली मागपाक गरज ना आमकां, कारण ती ऑफिशियली येवं जाय न्ही. येवपाकूच जाय. हय, आमचे कितें ना एम्प्लॉईज ना, आमी सर्वंट म्हणून घेता स्वताक. सर्वंट हो टर्म गेलो आतां. वी आर एम्प्लॉईज. पूण जेन्ना आमी सगळ्या डॉक्टरांनी हें केलां, कितें तेजे निशेध केला, तेणी ठरोवं जाय. सगळ्या डॉक्टरांनी तेजे निशेध केला न्ही, वेदर ही शूड कंटिन्यू विथ हेल्थ प्रोटोकॉल. तेणी पुलिसांक कंप्लेन घालपाची हें न्ही. आतां जेन्ना हांवें कंप्लेंट केली, जी काल जाल्या ती कंप्लेन, ऑफिशियल कंप्लेन ऑफ द मिनिस्टर इज विथ सीएम. जेन्ना आमी सांगलें की थंय जर जाल्यार आमकां थंय जाय आशिल्लें, तो येयलो आपणें त्याच्या बदला आपूण येयलो, मान्य तूं केलें. पण आतां जो हें आसा ती सीएमाच्या मुखार ह्यो गजाली गेल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांनी त्यो पुटअप केल्ल्यो आसा. सो एक्चुली ती जो भितर जालां, इट इज कंप्लेन अगेन्स्ट हीम विथ द सीएम. दोतोर कोणाच्या वशिल्याचेर ह्या पोस्टा मेरेन पाविल्ले ना. ते खंयच्या मंत्र्याचे सर्वंट न्ही. कितें चुकला जाल्यार कारवाय करची, मात इन्सल्ट सोंसचें ना म्हूण दोतोर उलयलो. आनी आमकां डिग्निटी आसा गव्हर्मेंट एकाचेच न्ही, रुद्रेशाचेच म्हणून तुका आनी कोणाकूय सेम चल्ला न्ही. सगळ्या ऑफिसांनी सेम चल्ला. पण आतां स्टॉप जातले म्हणटा तुमी. जावंकूच जाय न्ही. तूं आमकां आनी हो आतां हालीं तेंपाक कितें जालां, तेंकां कोणाक लोकांक मिनिस्टरान लायिल्ले आसा ते तांचे सर्वंट कशे वागता. पण आतां हे इन्सिडेंटा उपरांत एक मेसेजूय गेली की डॉक्टरांकू की आमचें पोजिशन बाबा कितें. रुद्रेशाचो आतां तेजें स्केलिंग तो कलेक्टर वयर पावला, पण डेजिग्नेशन वायज डेप्युटी कलेक्टरचो कॅडर. येद्या व्हडल्या ऑफिसराचो तुमकां याद कपिला सारकी जर तेणी केस केल्ली कामाक हें हाडटा म्हणून नाटेकारान केली तशी, प्रॉब्लेम जावं. हय जावं शकतलें न्ही. तांचो इन्सल्ट घेवपाक आमी न्ही. आमचे कडेन काम चूक आमी मेमो दी, ट्रान्सफर कर, कितेंय कर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फोंडे बिझनेसमॅनाक उखल्लो. टिंटेड ग्लासाच्या मोटारींतल्यान वेवसायीक संदीप चौधरीचें अपहरण. फोंडेच्या पुलिसांनी अनवळख्याचेर FIR केला. प्रकार CCTVत कॅप्चर. फुटेजीच्या आधाराचेर तपास चल्ला. कळटा त्या प्रमाण मोटारीक चौधरीक घेवन खंय बेळगांव वटेन गेल्यात. चोल्ला ट्रेस जाल्ली. ब्लॅक टिंटेड मोटारींतल्यान वेवसायीक संदीप चौधरीचें अपहरण केल्ल्या आरोपा खाला फोंड्या पुलिसांनी अनवळख्या मनशा आड FIR नोंद केल्या. तांचो सोद खंय सुरू आसा. आयज जर सारकी CCTV फुटेज आमची म्युन्सिपालिटीची म्हणा त्या गव्हर्मेंटाची म्हणा जर ती चालू आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना ही अशी गजाली घडटल्यो. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की 24 तास पेट्रोलिंग, रातचेच न्ही पण दिसाचे सुद्दां अशें जर दिसा उजवाडे जर मनशाक घुमटेक धरून जर एका स्विफ्टान घालप जाता जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय की फाल्यां ल्हान भुरगीं जी स्कुलाक वतात, ज्यो धाकट्यो चलयो धाकटे चले जे स्कुलाक वतात, फाल्यां जाणटे जे कामाक वतात, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात, नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात ते नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, हॉस्पिटलांनी वतात, पणजे जे कामाक वतात, हेंची सेक्युरिटी कितें. कित्याक दिसा उजवाडे जेन्ना एका मनशाक जेन्ना काडटात आनी गाडयेन घालून व्हरतात, हे रातची गजाल जावना, दिसा उजवाडे, जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. पोंडा पुलीस स्टेशनाचेर हांव आजूय सांगता DYSP आनी PI बरें काम करता, पण तांकां स्टाफ ना. दे आर लॅकिंग मोर दॅन 50% ऑफ स्टाफ आनी पेट्रोलिंग इज मस्ट 24 hours. तर सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर
दवरपाक सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी ठरिल्लें आसा. हो एक मोठो प्रश्न आसा. म्हणजे डबल इंजिन सरकार एक पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजिन दिवपाक शकना आणि देशभर बोवाळ जाता डबल इंजिन सरकार, ट्रिपल इंजिन सरकार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कळंगुटे बर्थडे पार्टीक गेल्ले कडेन दोगा अल्पवयीन चलयांचेर बलात्कार म्हूण केस. आक्षे पुलिसांनी रेप केस करून दोगांक धरले. कळटा त्या प्रमाण 3 अल्पवयीन चलयो बेपत्ता म्हूण पुलिशेंत केस आयिल्ली. आयतारा तिगांय कळंगुटे सांपडलीं. उपरांत हो प्रकार कळ्ळो. अल्ताफ मुजावर आनी ओम नायक म्हणटा तांकां धरल्यात. मुख्यमंत्र्याचो सोशल अलर्ट. आक्षे पुलिसेन रेप केस नोंद करून दोगांक अटक केल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण तीग चलयो कळंगुटे बर्थडे पार्टीक गेल्ले कडेन दोगा अल्पवयीन चलयांचेर अत्याचार जालो. अल्पवयीन चलयांचेर पालकांनी मिसिंग केस दाखल केल्ली. मात आयतारा ती घरा आपुणूच आयली. उपरांत हो प्रकार उजवाडाक. प्रकरणांत अल्ताफ मुजावर आनी ओम नायकाक अटक केल्या. कायदो वेवस्था इबडला म्हूण बोवाळ जाता थंय मुख्यमंत्र्याचे उलोवप. सगळ्या जाणांक तुका एक गजाल आसा की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंयसरूच कॉलॅप्स जावंक ना, कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हणजे काही कोणाच्या चुका खातीर ज्यो गजाली जाता ताका पुलीस रोखडेच तेजेर एक्ट जाता आनी तांकां धरताय बी. तुमी जर सगळ्या गजालीच्या थोडोसो बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें वाय इट इज हॅपन, कित्याक जाली ती तुमच्या लक्षांत येतलें. ती पळोवपाची गरज आसा. बट पुलीस हे एक्ट जाता आनी सोमतेच तांकां अरेस्टूय करता. प्रत्येक गजाल तुमी मुद्दामून काडून पळयता. तुमकां सांगता म्हणजे लक्षांत येतलें ती गजाल कित्याक जाली ती. खरें म्हणजे इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम ही करपाची गरज आसा आनी तेतूंतल्यान अवेरनेस जावपाचो गरज आसा. समाजात जो जाल्लो इन्सिडंट आहा पळय न्ही तो जर समाजाच्या मुखार येयलो जाल्यार इन्सिडंट कित्याक जालो हो लोकांच्या मुखार वचूंक जाय. तांकां धरतले, भितर उडयतले, सगळें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्या जोडप्याक मारबडय केल्ले केशींत रंगनाथ शेटे, विनोद शेटकार आनी कौशल शेटेक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. आदीं तांकां 7 दिसांची कस्टडी पडिल्ली. मुखेल दुबावीत तुळशीदास शेटे खंय पुलिसांक अजून मेळना. 8 दुबावितांचोय खंय पत्तो ना. वापरिल्लीं शस्त्रांय अजून जप्त केल्लीं ना. कळंगुटे नायकवाड्यार केजीएन बिर्याणीवाला रेस्टॉरंटांत जेवणाचें बील दिनासतना वेल्यान कामगाराक मारबडय. खेरीज गल्ल्यार हात मारपाचो प्रकार सीसीटीव्हींत कॅप्चर. पुलिसांनी पर्वरे तोड्डाचो अभिषेक सुतार आनी काणकेच्या दीपक कुमार म्हणटा त्या दोगांकय उखल्ले. नायकावाडा कळंगुटे केजीएन बिर्याणीवाला रेस्टॉरंटाच्या जेवणाचे पयशे दिनासतना कामगार मारपेट करून खंडणी मागपाचो प्रकार घडला. प्रकार सीसीटीव्हीत कॅप्चर. मजगती ह्या प्रकरणा उपरांत पुलिसांनी तोंडा पर्वरीच्या अभिषेक सुताराक अटक केल्या. दुसरो दुबावीत ताचो सोद सुरू आसा. On 8th of June, 2 guys came at the breakfast hour. They ordered biryani. They had their food, and once the time came for payment, my staff asked him, "Sir, yours is done. तुम्हारा खाके हुआ, उठाओ." So they were like, "हाँ, हो गया." And then my staff asked for payment, to which they said they were highly drunk. You can see in the video he was destroying my glass and he fell down. So he was telling, "तुला खबर आहे आम्ही कोण?" असे तसे म्हणून लागला त्यांना. आणि he doesn't understand Konkani at first. So he said, "Sir, payment कर दिए, मुझे जाना है." Okay. Then one of the guy beat another staff inside, and the bearded one, he took the main staff was at the counter. He took him inside where there is no camera and started to beat him. Half of the incident is captured in the camera that he took him from here and started beating him and took him inside. The inside part is not recorded, so that can't be shown to the media. So it is not there. And then they went away. They ran away and they took a photo of my boat. And then afterwards, when they reached their safe place, they called my father. My father's number is on the boat and started threatening me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस
घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मायकल उलयलो ताचेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. तो केन्ना सपोर्ट करता केन्ना ओपोज. सरकार टॅक्सीवाल्यांच्या आड ना. टॅक्सीवाल्यांनी स्वताचो ॲप हाडचो. सरकार तांचे बरोबर आसा. येरादारी मंत्री माविनाची जाप. भायलो एग्रिगेटर नाका म्हणून मायकल उलयल्लो. माविन म्हणटा हें फक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, मुजत सोंपतकीच पळयता. सरकार टॅक्सीवाल्यांच्या विरोधान ना, तांचे बरोबर आसा म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो उलयलो. सरकारान ड्राफ्ट केल्ले एग्रिगेटर नाका जाल्यार टॅक्सीवाल्यांनी स्वताचे ॲपूय हाडपाक जाता म्हणून मंत्र्यान सुचयलें. They can come with their own app. Even now I'm saying, come with your own app, local Goans, local taxiवाले जेन्ना तुम्ही म्हणटा तुम्ही तुमचे ओन ॲप घाला बरें, आमकां मातशें पूण प्रॉब्लेम ना. आनी तशें जाल्यार तेंकाय बरें आमकांय बरें. भायले हाडटले, भायरसून हाडटले, कितें फायदो भायले हाडून? What is the use for Goa? We only want that transportation system should be smooth, seamless. भायले एग्रिगेटर नाका म्हूण मायकलान केल्ल्या विधानाचेर मॉविनाक प्रश्न केल्या उपरांत मॉविनाची जाप. Michael Lobo is saying कि we will not allow the outside app to operate in Goa. See, Michael, it is his opinion. He says so many things. Just the other day, previous day, he had supported the app. Then again, a different statement come. Again today, another. Let him keep making statement. It is his thing. I don't want to comment on what Michael is saying. Okay. Thank you. मजगती दाबोळी विमानतळार टॅक्सीवाल्यांमदीं वाजलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रीस्थळ पंचायत वाठारांत काणकोण आयडीसींत 15 वर्सां सावन बंद पडिल्ले कंपनीची सोऱ्याची टाकी कोसळपाचे वाटेर पावल्या. तातूंतली वेस्ट बरीच वर्सां कुसून स्ट्रॉंग जाल्या. ताचो स्फोट जावं येता. टाकी सामकी बागवल्या म्हूण थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सभापती आमदार तवडकार म्हणटा अधिकाऱ्यांक प्रकरणाचे सिरियसनेस सांगून उपाय काडून घेता. श्रीस्थळच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जवळ जवळ 30 वर्सां पयलीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आनी तेंची सोऱ्याची जी वेस्ट आसा मळी जाका आमी मोलायसीस म्हणटा ही साठोवन दवरपा खातीर एक व्हडली टाकी हांगा बांदलेली. ही फॅक्टरी रोखडीच बंद पडली. आतां जवळ जवळ 20 वर्सां जाली ही फॅक्टरी बंद पडल्या. त्या नंतर तेणी आपले बाकीचें सामान आयलें पळय ही टाकी आनी ती मोलायसीस स्टोर केल्ली आशिल्ली ती हांगाच उरली. गांवच्या लोकांनी खुबदां मागणी केली. आमी मिडियांतल्यान सुद्दां हेजेर खुबदां बातमी केल्ली आसा की ही टाकी आनी ही मोलायसीस हांगच्यान काडून व्हरची म्हणून. ती टाकी रिकामी करची काडची अशी मागणी म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां की पंचायतान हाजे कडेन वारंवार केल्ली आसा आनी हांवें हाजे कडेन केल्ली आसा. आनी हो विशय आसतना आज कोर्टांत आसलो आसा आनी कोर्टांत आसल्या तरी आसतना की आज म्हाका दिसता ती थोडीशी बँड जाला अशा प्रकारचें सिच्युएशन दिस पडटा आनी एक मोठें डिजास्टर जावंक शकता की अशा प्रकारचे स्थानीक लोक सरपंच बाकीच्यांनी म्हजें निर्देशन हाडून दिलें. हांव आतां सायटीर आयिल्लो आसा आनी सायटी वयल्यान आमी डेप्युटी कलेक्टराक तांकां इंटिमेशन करून आसा न्ही फाल्यां ह्या संदर्भांतलें म्हणजे IDC जे प्रमुख जे आसा त्याच बरोबर हांगा फॅक्टरी एंड बॉयलर्स की तांच्या खात्यांत घेता की तांचे कडेन फाल्यां इन्स्पेक्शन करून आसा न्ही की ताच्या संदर्भांत जो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय. हे कितेंय जावपाक शकता आनी हांगा जालें जाल्यार लोकांक इतले त्रास जातलो की हांव सांगपाक शकना. तेजे पयलीं हांव सरकारा कडेन मागता आनी आमच्या काणकोणच्या आमदारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ही खाली करची ना जाल्यार आमी फुडली डिसिजन घेतले. पूण हें सपोज फाल्यां आतां सकाळ सपोज आज रातीं फुटलें जाल्यार 3 बिल्डिंगेसून लोक धरचे ना. तेजेर मागीर गव्हर्मेंटान केअर घेवन काम करचें आनी कितें टीम पावोवपाची ती पावोवची. कितें इन्सिडेंट जाला आतां सद्या पडपाची परिस्थिती आहा ती आनी पळय जायत आमची मरण हांगा आमी शेजारी सामके नेबर. तेच पयलीं गव्हर्मेंटान कितें उपाय करचो. हितून भितर कितें आसा म्हणटा तुमी? मळी आसा सगळी. म्हळ्यार झाडां बी पिड्ड्यार जावपाक शकता. घरां गेल्यार झाड पडपाक शकता, झाड पाड जावपाक शकता, मनीस मरपाक शकता. तितली स्ट्रॉंग जाला आयज इतली वर्सां नंतर तेजो आनीकय तो स्ट्रॉंग जाल्ली आसा.
कितले वर्सां जाले हो स्टॉक आहा हितून भितर आतां? हितून स्टॉक जाल्यार म्हाका दिसता 20 वर्सां जालीं. ही खंय मोठो आवाज येयला आनी टाकी खंय तरी बँड जाल्ली आसा. हे जर तर टाकी फुटली जाल्यार हांगा तेकोन लोकवस्ती आसा, हजारांनी लोक रावतात, सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक शकता, उदक दूशीत जावपाक शकता. तशेंच हें उदक व्हळांतल्यान दर्या वचून नुस्त्याचेर ताजो परिणाम जावपाक शकता. हें सरकारी यंत्रणेन कितें आसता बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून लोक हांगा भिल्ले आसात. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश करतात. शापोरो कांयसू थळाव्याचो उदका पुरवण ऑफिसाचेर मोर्चा. वर्स जालें खंय उदक सारकें येना. प्रस्न तडीक लायता म्हणून इंजिनियरांची फक्त पोकी उतरां. हॉटेलांक विलांक उदक वेवस्थीत मेळटा, थळाव्यांक धकचपाटे. कांयसू सरकाराचे हर घर जलाचो पंचनामो. उदकाचो घोट ना, आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना, आमी उदकाक रडटा अशें. कांयसुआ शापोराच्या थळाव्यांनी उदका पुरवण ऑफिसा भायर बुधवारा मोर्चा काडलो. 1 वर्स जालें खंय थळाव्यांक अनियमीत उदक. आमकां उदक ना आतां 7-8 म्हयने जाले. म्हाका आतां वर्स जालें उदीक ना. पयराच्या पयर आमी टँकर घेता, हे कोणा एका विलांक वयतात. विलांनी खंय टँकरांनी उदक मेळटा, मात थळाव्यांच्या घरांनी टँकर पावपाक कळाव. 5-6 फावटी टँकर येयलो, उदीकूच दिवनात. ना उदीक सोंपलें, ना उदीक सोंपलें म्हणटा. मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें. आमी गांवची मरे हांगासर. थळावे खंय अधिकाऱ्यांक उदकाची मागणी घालीत आसात, पूण अधिकाऱ्यांची फक्त आश्वासनां म्हूण थळावे उलयले. मार्च एंडिंगान सॉल्व करता. मार्च सोंपलो, एप्रील सोंपलो, मे सोंपलो, अजून थेमो येन तिका तेणी येवन ते आमचे पळयलें मेळटा खंय उदीक खंय ना पळय. तेणी ते सुपार हाडलो, ताका सांगलें एका दिवस सोड म्हणून. खंय उदीक हांगा ती हॉटेलां म्हणा सर न्ही हॉटेलां येतात तांकां सगळीं पंचायत डिलायला लोबो आनी हें पंच आमचे जाल्यार येवन गेल्ली, त्या पयलीं येयल्ली. अशी आमी दिलायलाशीन गेली, ते कळंगोटी गेली, खंय भोंवता तिका उदकाक लागून खूब कडेन गेली, पंचायतीन गेली. दुसरे वटेन कचेरींतल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अस्पश्ट. पण तुवें कितें सांगलां कितें सांगलां टँकरान सप्लाय करता म्हटलं दिसता न्हू. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. पालिका कामगारांची परिस्थिती बरी ना. युनियनाचो फुडारी पुती गांवकार सांगता 30 वर्सां काम करतात, तांकां सारको पगार मेळना. PF ESIचे पयशे कट जातात खरे, मात वेळ प्रसंगाक उपेग ना. कामगारांक कन्फर्मेशन ऑर्डर आयल्या पूण तांच्या हातांत पडिल्ली ना. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून युनियन मागता. गोंयच्या पालिकेच्या कामगारांची परिस्थिती विकट. सरकारान हाचेर लक्ष घालून कामगारांचे प्रस्न सुटावे करचे म्हूण कामगार युनियन फुडारी पुती गांवकाराची मागणी. तांकां तेंचे PF डिडक्शन जाता, तेंचे ESI डिडक्शन जाता, पूण ESI डिडक्शन जाता ते पयशे ESI वयता, पूण हांकां बेनिफीट कांयच मेळना. अजून तांकां कार्ड दिवंक ना. ESI आयडेंटिटी कार्ड आसता ते तांकां दिवंक ना. प्रोविडंट फंड आसा, त्यो प्रोविडंट फंड मातसो बोवाळ केलो की ऑर्डर काडटा म्हणटात. आतां सुद्दां आमकां आमी डिस्प्यूट रेज केले लेबर कमिशनरा कडेन. थंय तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीन 3 म्युन्सिपालिटीन सांगलां की आमी आमच्या कॉन्सुलाक घालता, कितें तरी स्टडी करून तुका सांगता. पूण ताका आतां 6 म्हयने जाले. तेन्ना तुमच्या वतीन तुमच्या समोर तुमच्या वतीन हांव तुमच्या समोर एक विशय हे करता की तांकां रेग्युलायज करचें. तेंची ऑर्डर सर्व्हीस खूब आसताली आसा. 3 वर्साच्या वयर सर्व्हीस जांकां जाल्ली आसा तांकां रेग्युलायज करचें. ताचो प्रोविडंट फंड आसा तो रेग्युलर भरचो. तेंची सॅलरी जी आसा ती रेग्युलर तांच्यांनी दिवची. आणि ESI बेनिफीट आतां ते एक्सटेंड करचे. कारण पयशे डिडक्ट करतात, तुमी भरतात पयशे आनी आमचे डिडक्ट करतात, पूण आमकां बेनिफीट मेळना. तो उपयोग कितें? तर ते बेगीन करचें. त्याच बरोबर पेमेंट जो आसा, पर्टिक्युलरली पेडणे म्युन्सिपालिटीचो जो पेमेंट आसता, बाकीच्या वर्कांचो कमी त्या रेग्युलर मेळटा, पूण पेडण्याचो डिले मेळटा. तर तो पेमेंट जो आसा तांकां रेग्युलर बोर्डान मेळचो. कारण तेजेरच तेंचे हे आसात, सगळे पोट कशें भरपाचें जे आसा तेजेरच ते भरतात. आनी तेका लागून आमचो मेन इश्यू जो आसा तो हे इश्यू गव्हर्नमेंटान इम्प्लिमेंट करचे, फॉलो करचे आनी ह्या लोकांक न्याय दिवचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ब्रेस्तारा गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट. गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. 13 तारखेर ऑरेंज, शेनवारा सावन 5 दीस येलो अलर्टाचो अदमास केला. वारो, जगलां, गडगड मारून पावस पडूं येता म्हणून शिटकावणी. सिजनल पावस 4%. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप.
टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.